मांद्रेचे आमदार दयानंद सोपटेन काँग्रेसींतल्यान भाजपात प्रवेश घेतल्या उपरांत सद्याक मांद्रेच्या लोकांक काँग्रेसूय नाका आनी भाजपाय नाका जाल्या म्हण समाज वावुरपी जीत आरोलकराक सद्याक येवपी पोट वेंचणुकेंत अपक्ष उमेदवारी लडोवपाची म्हण थळावे लोक मागणी करतात। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आश्वासन दिले तेन्ना तेणे एक काल आमकां म्हणजे पेडणे आमची मिटींग आहली तेन्ना आमकां तेंच्यांनी अशें सांगलां की तांकां खंयच्या तरी महामंडळाचें एक खातें आसा, जर हे आमचे जर 8 दिसां भितर जर स्टार्ट जर जायना जाल्यार तेंच्यांनी आपले पदाचो राजिनामो दितलो अशें सांगलेलें आसा। त्याच्या बद्दल आमी म्हणजे ते राजिनामो आमकां नाका, पण आमचे 8 दिसां भितर रेंवूच स्टार्ट करून दिवपाची इतलेच आमचे तेंचे कडेन मागणें आसा। उलयता कितें उलयता तें म्हाका खबर ना, पण एकूच सांगूंक सोदता की त्या दिसा सगळे हे यूथ आख्या मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे ऑफिसान विजीट केले आनी तेंच्या ऑलरेडी डिक्लेरूय केले आनी आपुणूच डिसायडूय केले मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी वोटरांनी की हांवें एक बायपोल इलेक्शन कंटेस्ट करपाचें म्हणून। आनी तेंचे ते मागणे आहले की हांवें इंडिपेंडंटली वचपाचो, खंयच्या पक्षार वचपाचो ना, कित्याक ऑलरेडी तेंच्या पक्षा वयल्यान सगळे विश्वास उडलेलो आहा। तेंच्यांनी फूल फ्लॅश पळय ह्या हालींच राजिनामो दिल्ल्या आमदारांनूय तांकां फूल फ्लॅश इलेक्ट करून हाडलेले मेजॉरिटीन, कमीत कमी 7,000 मार्जिनान, आनी तेंच्यांनी अचानक धोका दिवन तांकां गेल्लो आहा। सो म्हाका दिसना आनीक तांकां विश्वास खंयच्या पक्षाचेर उरला तो, जर ते खंयच्या पक्षाक जर रावन जर तेंच्यांनी वोटींग केली जाल्यार तांकां तोय भंय पडला की तो आपल्या स्वार्था खातीर आनीक खंय वचात म्हणून तेंच्यांनी ऑलरेडी डिसायड केला की इंडिपेंडंट वचपाचो हांवें आनी तेंची कामां करून दिवपाची म्हणून। एडविन फेर्नांडीस केरी गांवचो आनी हो जीत सर म्हाका जाय तो आदार केला। हांव डायलिसीस पेशंट आनी 4 वर्सां जालीं हांव ह्या दुयेंसान आनी जायत्या जाणांक लागीं आदार मागलो, जायत्या जाणांनी आदार दिला म्हाका, पूण एक ऑपरेशन व्हडलें करपाचें आहलें तेन्ना जायत्या जाणांनी हेल्प केल्लो, पूण पयशे जायना जाल्ले तेन्ना जीत सर म्हणूंक लागलो भियो नाकाय, तुका आपूण आदार करता म्हणून। तशेंच म्हाज्या भुरग्यांकूय तो इस्कॉलान शिकोवंक आदार करता आनी जायतो आदार दिला म्हाका तेणी। आतां गोवोरमेंटाच्या कायद्या प्रमाणे 4 म्हयने आमची रेंव बंद आहा आनी हो आतां 5वो म्हयनो लागला। आतां म्हणटकूच आमी जीत भायर वचोन मेळ्ळ्या, तेणें आमकां सांगलां की आपूण प्रयत्न करता धंदो चालू करपाक म्हणून, कळ्ळें। तेणें जें आश्वासन दिलां तें आश्वासन आमचें पुरें करचें आनी तो करतलो म्हणून आमी आशेन रावता। हांगा सगळे जमलेले आमचे केरीचे सगळे यूथ तशेंच आमचे सगळी मंडळी आमी सगळे जीत भाईचे स्वागत करता, कित्याक तेंच्यांनी आमच्या उतरार धांवन येयले आनी त्यांनी आमकां भरपूर हेल्प केल्लो आसा। हांगासर आतां केरयेंत आमचे 3 व्हडले प्रोजेक्ट येवपाचे आहा जे तेंच्यांनी इंटरमिडिएट जावन हे सगळे केला। एक म्हणटा ते बिचा वयलो सेफ्टी वॉल ते मातशें हे जाल्ले आहा, डॅमेज जाल्लो आहा, ताका सुद्दां तेंच्यांनी मातसो सपोर्ट केला, मिनिस्टराक हाडून हांगासर आमकां दाखयला। आनी दुसरो म्हणटा ते आमचे फिशरमॅन जेटी प्लस टॉयलेट ते आमचे फेरी पॉयंट आहा थंय येवपाचे आसा। आनी तिसरो म्हणटा ते आमच्या गांवांत मेन म्हणटा तो जीम हो नाच, सो आमी तांकां प्रपोजल घातला की बेगींतल्या बेगीन मातशें जीम हाडपाचें आनी आमचे जे युवा मंडळी आहा ती आयज दुसऱ्या कसल्या छंदाक लागलेली आसा तेतूंतसून ती मातशी हे जावन तेंच्यांनी व्यायाम करून बरे रावपाचे। लोकमत म्हटल्यार मेजर इम्पॉर्टंट एक गोष्ट आहा। आतां गेली कमीत कमी 2 वर्सां जायत येयली, इलेक्शन्स जाले, आमदार आसा, आजून पर्यंत तेणी मेजर इश्यूज आहात ते घेवंक ना। एक आमदाराचें फक्त काम एक फायली घेवन टेंडरां काडली आनी हे काडली, तो एक पिवनूय करता, सो तो पिवनाचें काम करपाचें न्हू कोणी आमदारांनी। एक्चुअल काम म्हणटा आमदाराची जबाबदारी म्हणटा ती प्रोग्रेस डेव्हलपमेंट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे, म्हणजे कॉन्स्टिट्युएंट डेव्हलपमेंट म्हणजे हेचो अर्थ काय हे रस्ते करप आनी लायटी आमचे स्ट्रीट लायटी घालप हेका डेव्हलपमेंट म्हणटा। डेव्हलपमेंट म्हणटात तो तेंचे फ्युचर न्यू यूथ आहा आनी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक आहात तांकां डेव्हलपमेंट ग्रोथ
म्हणजे कितें तरी एक न्यू इन्स्टिट्यूट जावंक आनी कसलो प्रोजेक्ट जावन असले कितें प्लॅनिंग करता, प्रॉपर प्लॅनिंग करता आनी ते प्रोजेक्ट्स हांगा हाडटा आनी तेतून एम्प्लॉयमेंट मेळटा, ते तेणी पयलीं चिंतूंक जाय आसलें.